काल आम्ही पळयलें की बेजबाबदारपणे हांचे मंत्री मिडियाचेर घालता। काल म्हाका खरेंच पळोवन इतलें वायट दिसलें की तो पावर मिनिस्टराक म्हाका दिसता अक्कल ताजी खंय गेल्या ती। तो सांगता 2 वर्सां स्टडी केली म्हणतो येते 20% वाडोवपाक तुका 2 वर्सां स्टडी करची पडली। तूं आनी एक 6 म्हयने अभ्यास कर आनी घरा वता कित्याक पुरो जालें। अरे 2 वर्सां स्टडी करून तो म्हणटा आपूण तुमचे 20% वाडयले आनी लास्टाक कितें कन्क्लुजन तो सांगता मिडिया भावांनी म्हणतो सगळें कन्फ्युजन केलें तुमकां लागून म्हणतो पुलिसाचें नुकसान जालें ओपोजिशन थंय गेलें हातून मिडियाची कांयच चूक ना। हांवें ताचो बायट क्लियरली आयकला ताणें स्वताहून सांगला तुमकां की जे कोण सांजचे 5 उपरांत लायट वापरतले तांकां चड 20% फारीक करचे पडटले म्हणून आनी हो तुमचेर घालता मिडियाचेर। जे भाव बाबडे दिसाचे रातचे वताचे पावसाचे तळमळून तुम्ही रावन बाबडे जे ह्या निर्लज्ज सरकाराचे व्ह्यूज गोंयकारां मेरेन तुम्ही पावोवपाचो प्रयत्न करता आनी आय रियली कमेंडेबल जॉब तुम्ही सगळे मिडिया भाव करता की हे फटींग सरकार हांचे मंत्री कशे गोंयकारांक लुटता हे तुम्ही तांच्या मुखार हाडटा। आनी खरेंच म्हाका दिसता काल ज्या पद्दतीन ताणें बॅकट्रॅक करून मिडियाचेर घातले वी कंडेम्ड इट। म्हाका दिसता ह्या मंत्र्याक कसलीच लायकी ना थंय बसपाची। तूं आनी फुडले 6 म्हयने अभ्यास कर आनी घरा वच तुजी कसलीच लायकी ना। तुका 2 वर्सां तूं जर तर अभ्यास करून 20% वाडयता कसलो अभ्यास केलो तुम्ही अभ्यास करून सांगपा आशिल्लें की आमी इलेक्ट्रिसिटी कमी करता म्हणून। अरे जो बाबडो गोंयकार दीसभर त्रासान पडला घरा पावती ताजे आनी तुम्ही त्रास घालता। म्हाका दिसता ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री जो गृहमंत्री आहा ताची लायकी ना आनी कंटिन्यू करपाची। We appeal to the governor of Goa that he has to immediately dismiss this government. They cannot protect the people of Goa and I think president's rule have to come into force. There are 12 months. Let the people of Goa be relaxed for 12 months. Let them decide. हे पळय बीजेपीन गेल्ली 13-13.5 वर्सां गोंयकारांक पळय काबार केल्या हांकां आतां घरा धाडपाचो टायम आयलो। सुदीन ढवळकारांक काल आनी एक वर्ड यूज केला की तुम्ही जेन्ना काल डेलिगेशन घेवन गेल्ले पळय तुम्ही मूर्ख मनीस म्हटला तेणी। एक मिडियान रॉंग न्यूज केल्यान मूर्ख मनीस थंयसर पावले म्हणपाक उलोवपा जाय। तो एका सायडीन सांगता हांवें सांगूकूच ना म्हणटा तो आनी तो सांगता व्हिडिओ आतां म्हाका दिसता खंय तरी मडकयन एक ग्रावंड पळोवया बरो थंय व्हडलें स्क्रीन घालया आनी ताजीच उतरां लोकांक आयकपा दिवया। म्हाका दिसता विथ एज मनशाचें डिमेन्शिया जाता मनशाक याद बी उरना तसलें बीन जालां आसतलें। हांव नको तो सिनियर पॉलिटिशियन आय डोंट वॉन्ट टू टॉक ऑन पर्सनल ऑन हिम पूण काल म्हाका दिसता ताणें ताजी लायकी दाखयली। तो शुक्रारा स्वताहून गाडयेन बसून ताणें बायट दिला। ताणें तुमकांच सांगला की बाबा जे लोक 5 उपरांत इलेक्ट्रिसिटी वापर करतले तांकां आपूण 20% वाडयतलो आनी काल जेन्ना तुमी ताका प्रश्न केलो तो आपूण सांगूकूच ना व्हिडिओ पळया म्हणटा कितें म्हणजे कसले मंत्री ह्या प्रमोद सावंतान दवरल्या तर तुम्ही पळया फक्त लुटपाक हाय हांकां कांयच पडलेलें ना। 2 वर्सां अभ्यास केलो कसलो अभ्यास केलो पूण ऑपोजिशनाक मूर्ख म्हणून कितले मेरेन येवंक काय म्हणटा ताणें आपली लायकी दाखयली। कोण मूर्ख तो अरे तो पयले दिसा सांगता की आपूण जो जें कितें शुक्रारा उलयलो ते तो काल सांगता आपूण सांगूकूच ना म्हणून कोण मूर्ख जालो मूर्ख कोण जालो जो मिडियाक ब्लेम करता तोच न्ही रे मूर्ख। ओके ते हे गोंयकारांक पळय अशें दीस पीपल टेक फॉर ग्रांटेड न्ही ही हांची लायकी हांची वागणूक हांच्या उतरांनी कळटा। द वे दे टेक पीपल गोंयकारांक ते सारखे कितकोंत करता मरे ते सामके टेकन फॉर ग्रांटेड करता। जाय तेन्ना म्हणटा 20% वाडयतले जाय तेन्ना 4% वाडयतले चल्लां कितें। आनी खरें म्हणल्यार त्या मंत्र्याचेर खरी FIR जावपाक जाय। आज गोंयान पळय रस्ते पाड पडल्या न्ही त्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा लागून पडल्या आनी टेंडराक केन्ना फोडटा हे रस्ते मे म्हयन्यान फोडटा। अरे मूर्ख सुद्दां सांगतलो की जुनान गोंयान पावस पडटा म्हणून सादो 4थेक वचपी भुरगो सांगतलो की 4 जुनाक स्कुलाक सुटी पडटा की पावस येता म्हणून आनी हे मेन रस्ते फोडटा। अंडरग्राउंड केबलिंगाक तुम्ही मे फोडटा सो मूर्ख कोण जालो। हे तुका 2 वर्सां अभ्यास करपाक कळना की बाबा गोंयान जून ते सप्टेंबर मेरेन पावस पडटा सो जर तर अंडरग्राउंड केबलिंग करपा जाय जाल्यार ते ऑक्टोबरान चालू जावपा जाय मे म्हयन्यान न्ही। म्हाका दिसता ह्या सरकारान ह्या मंत्र्यांनी गोंयकारांक टेकन फॉर ग्रांटेड घेतल्या। तांकां दिसता की आमी राजा ही आमची प्रजा टायम आयिल्लो आसा की वोटर म्हणटा तो सुप्रीम आनी ह्या फावट 2027 काँग्रेस पार्टीचे सरकार काल तुम्ही पळयात ऑफिसरूच सांगता मरे तुमचे सरकार येतले म्हणून गोंयकारांक एक आश्वासन दिता
आमचे जेन्ना सरकार आता 2027 येतले, वी विल कम आउट विथ पॉलिसीज वेर वी विल गिव यू रॅशनलाइज इलेक्ट्रिसिटी. अरे यू हॅव टू रॅशनलाइज वेर यू हॅव टू सबसिडाइज वेर इंडस्ट्री इज देर, नॉट बर्डन द कॉमन मॅन. कॉमन मॅन यू हॅव टू हेल्प हिम. ह्यो तो त्रासान पडिल्लो आहा. म्हाजे जर स्किमीवर ओपोजिशनाक कितें आसा तें तुमी दाखयात म्हणलं तें. ओपोजिशनाक म्हाजे घर फॉर्म वाडटा आसता तुमी विरोध करी म्हणून ते तुमकां जर. अरे त्या मुख्यमंत्र्याक पयलीं सांग की गोंयान आज लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाला पळय, तो पयलीं सांबाळ. लोकांची घरां आज सेफ ना. आज लोकांच्या घरांनी उदक येना, आज लोकांच्या घरांनी इलेक्ट्रिसिटी ना. लोकांच्या घरान इलेक्ट्रिसिटी आसा ती तुम्ही वाडोवपाक सोदता. तुम्ही फाटल्या दिसांनी सांगले EHN नंबर दिले. आता तुझे डिपार्टमेंट सर्क्युलर काडटा की आम्ही EHNाक इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर कनेक्शन दिवप. ते पयलीं जाग्यार घाल. हे सरकार फक्त इव्हेंटाकूच पैसे मोडटा. CM said he will take a strict action on that gunfire incident. चीफ मिनिस्टरान अशें खूबदां सांगलें आपूण एक्शन घेता. 48 वरां भितर रस्ते फोंड पुरयता म्हूण सांगून ना चवथ जावन. अरे दिवाळी जावन गेली, क्रिसमस येवपा जालो, खंय गेले 48 वरां? तुम्ही असले चीफ मिनिस्टराचे विश्वास दवरता? पुरो जालें. म्हाका दिसता गोंयची जनता आज सारकी विटल्या आनी 2027 आमचें सरकार येतकीर सगळें जाग्यार घाली. ओके, थँक्यू.